प्रेज द लॉर्ड. जेजू दिता सुडक आनी आशीर्वाद कार्यक्रमाक तुमकां समेस्ताक हांव जेजू नांव स्वागत करता. ह्या टायमार आमी मागणें करया. दयाळेन मोगाला बापा, जेजू क्रिस्त नांवान आमच्या पांयां आयला हांव तुजें उतर ध्यान करच्या खातीर ह्या उतरांचो पवित्र अभिशेक तूं कर बापा. पवित्र तुका आमी स्वागत करता. तो आमचो बरो शिकोवणदार तूं जावन जाय. ह्या उतर द्वारे आमच्या कडेन ह्या लोकां कडेन उलय पवित्र उतर आत्म्याक उतर जीव कर. तांकां आत्मोक तांकां सुटका बुजोवन संतोष समाधान तांकां दिवन मागता जेजू क्रिस्त नांवान आमेन. आज आमी ध्यान करता कीर्तन बुकांत चॅप्टर 91 वर्स 14 to 16 वर्स. साम 91 वर्स 14 to 16 वर्स. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आखांतांत हांव ताजे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. आज मोगासून आज एक कीर्तन म्हणटा 14व्या उतरांत. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवार. आज मोगासून आज ह्या संवसारान कश्टांत न्हू, पिडेत न्हू, दुर्मरणांत न्हू, दुर्घटना न्हू, शेत एका कुयत तुमकां निवारी जाल्यार हांगा म्हणटा तो म्हजो मोग करता देखून ताका हांव निवारतलो. म्हजें नांव वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तर आज कशें देवान ताका निवार जाय. देवाचो मोग म्हळ्यार कितें ह्या विशयान आनीक चड गुंडायक आमी पळया. मोगासून पयले संगत पळयता आमी देवाचो मोग कशें म्हळ्यार सगळ्या काळजांत तावन सगळ्या आत्म्यान देवाचो मोग करूंक जाय. आमी पळयता मातेवची सुवार्ता 22 अध्यायांत 37 to 40 उतार. मातेव चॅप्टर 22 वर्स 37 to 40 वर्स. जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वस्पर्श तुज्या देवाचो मोग कर. वचो अति वर्तो आनी प्रथम उपदेश आनी दुसरोय ताजे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेलाचो मोग कर. ह्या दोन उपदेशाचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद जशे उतर बांदून आसात. हांगा जेजू त्या तरणाट्या सांगता देवाचो मोग सगळ्या काळजांत तावन आत्म्यान तावन देवाचो मोग करूंक जाय. आनी सांगात पेलाचे दोन उपदेश सगळे नियम 10 उपदेश 8 आपूण आयले तर आज मोगाचो न्हू. तर केदां तुमी देवाक सगळ्या काळजांत आत्म्यान सकता तुमी देवाचो मोग करतात की आनी कशें एका मोग करता 100% देव तुमकां एका पिडेत तावन तुमकां निवारता. देव तुमकां राखता, सांबाळटा. कीर्तन तो सगळी बसवणी 100% तुमचें देव ट्रू जावंक पावता मोगाचो न्हू. तर मोग म्हळ्यार कितें आमी पळयता जुवांचे 14व्या अध्यायांत 15वें उतार आमी पळया मोग म्हळ्यार कितें म्हणून. जुवांचे चॅप्टर 14 वर्स 15. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्यो उपादेश पाळटल्यात. आतां स्पश्ट सांगता जेजू. जेजू सीदा सांगता तुमी म्हजो मोग करतात म्हजो उपादेश. आज मोगाचो न्हू. आज तुमची जिवीत त्या टायम परीक्षा करा. तुमी काले बापा बापा सोम्या सोम्या म्हणून काले मागणे मात करतात की ह्या रियल तुमी देवाचो मोग करतात. मोग म्हळ्यार कितें जेजून नव्या सल्ल्यांत माते तावन जू साबार साबार ते 10 उपदेश 2 उपदेश 8 आपूण साबार उपदेश ह्या नव्या टेस्टामेंत दिलात मोगाचो न्हू. तुमी रियल देवाचो मोग करता वयत जाल्यार तुमी कितें करतात. तुमी एक दीस पुरानो टेस्टामेंट वाचतात, नवो टेस्टामेंट वाचतात आनी नवो टेस्टामेंट एक उपदेश तुमी पाळटात. तुमी ताला तावन तो तुमी देवाचो मोग करतात म्हणून. तो मोग करतना तो म्हणटा सोर पिडेचेर जावन तुमकां निवारता. हांव तुमच्या मागणें आयकता. हांव तुमकां लांब आवक दिता म्हणटा देव मोगाचो न्हू. आज तुमकां लांब आवक जाय, बरी बळायकी जाय, संतोश समाधान जाय. एकच कंडिशन देवाचो मोग करा, ताजे उपादेश पाळा. आनी एग्जाम्पल आमी पळया जुवांचे पयले सुवातेंत 2ऱ्या अध्यायांत 5वें उतर. 1 John chapter 2 verse 5.
पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताजे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्ण ते पावला. हाजे वरवीं आमी देवाचें आमी जियेंत म्हूण आमकां खात्री मेळटा. हांगा अपोस्तल जो म्हणटा कोण देवाचो उपादेश पाळटा ताजे ते देवाचो संपूर्ण ते पावला. आज म्हाका सन आज देवाक हेंचीच जाय. तुमी खाली सोमया म्हण खाली उलो मारला पावना. देवाक जाय सोमी जेजू कितें सांगता म्हजो तो मोग करता जाल्यार म्हजो उपादेश पाळ आनी केन्ना ते उपादेश पाळटा ताजो मोग संपूर्ण पावला म्हणून जुवो म्हणटा. मागीर आमी हेच जुवो पयले पत्र 5वें अध्यायांत 3रे उतर आमी पळया. 5 John 5:3 आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताजे उपादेश पाळचे. ताजे उपादेश तितले कठीण न्हय. हांगा कितें म्हणटा देवाचो मोग म्हळ्यार कितें ताजे उपादेश पाळचे आनी खंयचे उपादेश दिजून दिले खंयचे उपादेश कठीण ना म्हणटा म्हाका असो ताका बिलकूल चिंते नाकात. असा बाजार म्हणटात आमकां कठीण पळय जेजू म्हणटा कश्ट जालो न्हू वजन येता म्हूण सच्चें हें आहा हांव तुमकां विसय दिता म्हजें जीव म्हाका असो न्हू जेजून दिले उपादेश अगूर सैतान तुमचे जीव कश्ट संकश्ट पिडा सिडा ताका जेजू म्हणटा कश्ट जालो न्हू. आज साबार जाण ह्या टीव्हींत पळय साबार तुमी कश्टांत आसात पिडे सिडेंत आसात खंती बेजार पडलात साबार रिणांत आसा म्हण देव म्हाका दाखोवन आसा. आज जेजू म्हणटा कश्ट जालो न्हू वजन वेवेंतलो न्हू पिडे आसता न्हू म्हजें सच न्ही हांव तुमकां विशय दिता म्हजे जीव तुमी घेया त्या आत्म्याक विशय जीव जावन आसा ताजे उपादेश कठीण नात. खंयचे जेजू उपादेश धर्मशास्त्र कठीण आसले देखून जेजू कितें संवसार येवन ताणें सगळो धर्मशास्त्र पाळन त्या धर्मशास्त्रा सुटका दिवन ताजो पवित्र आत्मो दिवन आज आमकां ताजो पवित्र मुखांत सगळो धर्म पावलोवंक दिला. ताजे खंयचे उपादेश कठीण न्हय म्हाका असो न्हू उपादेश सुलभ दिला. कदाच तुमी जेजू क्रिस्ताचो स्विकार केला ताजो पवित्र तुमच्या भितर वस्ती करता तो पवित्र आत्मो तुमकां अनेक उपादेश सुलभ जावन दिला. उबे जावन काळी तुमी त्या पवित्र आत्म्याक तुमी विधेय जावन चलचे इतलेंच जाल्यार तुमच्या आत्म्याक तुमच्या कुडीक परिपूर्ण पिडेतान सुटका कश्टांतान सुटका रिणांतान सुटका खंती बेजार सुटका मेळटा म्हाका असो न्हू. अगर विधेय पण जायनात ताजे उपाय पाळनात तुमी कितलें वाकत केल्यार मरता आमी वाकत कितें रावचे पिडा गुण जायना वाकत कितें रावचे पिडा तान सुटका ना खंती तान सुटका ना. अरे एक दी खंत बेजाराय निराश येंच आसून लास्टाक आवक पुती आवक ना अर्दे आवकारच मरण येता. तर तुमकां जाय कितें जाय तुमी चॉयस कर. तुमकां वेगळी मरूंक जाय गी या तुमी दीर्घ लांब आवक बरी भलायकी संतोष समाधान या समजून जाय गी. तर आज जेजू म्हणटा कोण म्हजो मोग करता तांकां हांव चड पिडेता निवारतलो तांकां लांब आवक दितलो तांच्या मागण्या हांव आयकतलो तांकां हांव गौरव दितलो म्हणटा. किर्तन 91:42 आज हें जालेकच देवाचो मोग म्हळ्यार ताजे उपादेश पाळचे आनी ताजे उपादेश बिलकुल कठीण ना म्हूण हांगा देवाचें उतर सांगता म्हाका असो न्हू. आज दुसरें जावन आसा देवाच्या उतराक परिपूर्ण विधेय जावंक जाय. तुमकां सर आशिर्वाद तुमकां जाय जाल्यार आमी पळयता फिलिपी घरांचे पत्रांत चॅप्टर 2 वर्स 5 ते 9 उतार. फिलिपियन्स 2 वर्स 5 to 9 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. हांगा अपोस्तल पावल म्हणटा तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. सायमन तो देव तरी तो समसंपणाक तो लब दोन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यंत कुर्साचा मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांव परस व्हडलें नांव ताका दिलें. मग असो न्हू आज जेजू आज बापान जेजूक अति व्हडलें नांव दिवंक कारण इतलेंच की जेजू देवाचो एकलोच पूत तरी पूण बापान खुशी वेली आपल्या पुतान परिपूर्ण तक सोडून त्या कुर्स मरणा पर्यंत विधेय जायसलें आनी ते परिपूर्ण विधेय जाल्ले पळोवन देवान
आपला पुताक आमची अति उंच नाव दिलें आज मग असो न्हू आज साबार जाणां ह्या टीव्हीर पळयतना देवाचो म्हाका ताकून दिता तुमी रीण केला रीण परे करनासतना तुमी रीण करना मुखार अवमानाक तुमी हलाक जालात साबार जाणांचेर अवमानाक पात्र जालात आज तुमकां त्या अवमाना जाग्यार तुमच्या कुटुंबा मुखार रिणा मुखार तुमच्या मातें तुमच्या कुटां भितर अति वयर उखलूं जाय सगळ्यां मुखार तुमकां आशिर्वाद करचें एकूच कंडिशन जेजूचें मन तुमकां जाय जेजू म्हण कितें जेजून बापाच्या कुशेक परिपूर्ण तो कळतो जालो आनी ताची कूड ओपनतली देखून तो मागणे आज म्हाका असो न्हू देवाचे आज्ञाक विधेय जाल्यार मागणें करची गरज कित्याक मागणें करचें मागणें केल्यार मात्र तुमी पवित्र आत्मे सकत जोडून घेतात ती पवित्र सकत तुमकां विधेय जावन करपाक देखून मागणी पडल्यार जेजू आमी पळयत जाल्यार जेजू कूड कुर्सार मरूंक आयकनातली देखून जेजू गेसेमने तोटांत मागोंक गेलो इतलो तो मागणें केले बापा तुजी खुशी न्ही म्हजी खुशी तुजी खुशी न्ही म्हळ्यार म्हजी खुशी तुजी खुशी जावं म्हणलो त्या मागणे इतलो ताणें मागणें केलें रक्त घाम येयलो तेन्ना पळयता तेन्ना ताका जेका देवदूत येवन आमी पळयता लुकांत ताका धैर्य दिलें तेन्ना तो देवाचो आत्म्यान भरलो आनी ता पवित्र आत्म्यान भरून त्या कालवरी क्रूसा मरणा पर्यंत विधेय जालो आनी तें विधेय देवान पडलो अति उन्न नासता आज म्हाका असो न्हू आज अपोस्तल पावल म्हणटा रक्ता मासा प्रकार आमकां ताजे देवाचे आज्ञा पाळोवंक आमकां कश्ट जावन आसात देखून जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवन कालवरी सगळ्यो आमची आज्ञा धर्मशास्त्राने पाळन धर्मशास्त्र सुटका दिवन ताणें ताजो पवित्र आत्मो दिला आनी कोण कोण स्विकार करता ताका तो पवित्र आत्मो देवान दिला आनी रोमांक 8वें अध्यायाचें 4थें उतर आनी 13 उतर हांव तुमकां एक्सप्लेन करता रोमन 8:4 पळया रक्ता मासा प्रमाणे जियेनासतना आत्म्या प्रमाणे जियेंतली आमी नियम नीती सरी जाल्यार सर्ताक पुर्ती काळ जमचे कितें ताणें अशें केलें म्हळ्यार हाजो अर्थ तुमी मौन करी जेगी बापा म्हाका रक्ता मासा प्रकार जिवंक नाका म्हाका तो आत्म्या प्रकार जिवंक म्हाका कृपा दी म्हूण तुमी मौन करून मागणें करता जाल्यार मागणें कितें करीचें मागणें कोण करता तांकां देवाचो आत्मो देव दिता पवित्र आत्मो तुमकां सकत दिता अभिशेक दिता ता पवित्र शक्तीन तुमी सर देवाचे आज्ञा विधेय जावंक तुमकां साथ दी जाता आनी ते विधेय पळोवन देवान पळयल्यार मात्र तो तुमकां अति उन्न स्थान तुमकां रीणकारा मुखार तुमचें रीण पारी जातलें कुटुंबा मुखार तुमच्या कुटुंबा भितर म्हळ्यार तुमकां जर अवमान खंयच्या खंयच्या तुमकां अवमान जाल्यार ता सकट जाग्यार देव म्हणटा डबल ऑनर देव तुमकां दिता मोगाचो न्हू आमी पळय जॉबाचो जिवितांत पळय जॉबूय आपुणूच नितीवंत आपूण अंकार आसलो देवाचो अंकार पुरा मोडलो कश्टांत वेले पिडेंत लास्ट तो पश्चाताप पावलो देवान ताका डब्बल रितीन गौरव दिले त्या कुटुंबा मुखार डब्बल रितीन ताका मान दिले डब्बल रितीन ताका पुरतून पाटी दिली ताचे रितीन आज म्हाका असो न्हू तुमकां जाय तुमचा अवमाना जाग्यार डब्बल ऑनर जाय एकच कंडिशन की मागणें करात पवित्र आत्म्याचे कुमक तुमकां मेळटा पवित्र आत्मा देव तुमकां दिता ता पवित्र विधेय जाल्यार तुमी काय करता ता उतर विधेय जाताना परिपूर्ण विधेय जाताना देव काय करता तुमकां जाल्यार अवमाना जाग्यार डबल ऑनर डबल परतीन तुमकां आशिर्वाद दिता जॉबा भशेन अगर तुमी मागणें करिनात तुमचे कुडीक बॉल आसना विधेय जावंक कोता कुडी विधेय जावंक जायना तर विधेय जायना आशिर्वाद तुमकां येवंक जायना आज तुमकां देवान जेजू क्रिस्त मुखांतर एफएस घरांत आपल्या 1 वर्स 3 सौर द्वितीय सौर 28 बरयलें एक ताचो सौर आशिर्वाद वाग्दान केले बसोन एकच कंडिशन अपोस्तल म्हणटा जेजू क्रिस्ते मौन तुमचें मौन जायचें जेजून ह्या समजाता आपली संत खुशी करा बापाचे क्रिस्त परिपूर्ण विधेय जालो आनी बापान ते विधेय पळोवन आपला पुता अति उंतर विधेय पण इम्पॉर्टंट मागणी पळयता कित्याक मागण्याची गरज आसा रोमन्स 8:13 आमी पळयता आमी कित्याक रक्ता मासा प्रमाणे जिये जाल्यार तुमी मरतलात तुमी जेजू स्विकार केला उत्तम परिपूर्ण तुमी रक्ता प्रकार तुमचो आत्मो मरता तुमकां आशिर्वाद मेळना तुमकां कश्टांतल्यान सुख मेळना मागीर म्हणटा पूण आत्म्या वरवीं
तुमच्या रक्तामाचा जो कोटा करणं नाश करता जाल्यार तुमी जियेतला तर आत्म्यावरी तुमच्या तर आत्म्यावरी तुमी रक्तामाचो कोटो करून नाश करता जाल्यार मागणे करची गरज कितले तूं मागताय जिजू तो गच्चा म्हणून मागण्या करू लागलो त्या मागण्या करता देवाचा आत्म्यान ताका देवान अभिषेक दिले कितले तूं मागते कितले देवा आर तितले तुका देवाचो आत्मो सक दिता त्राण दिता आनी ती त्राण ती सक तुका ताची सगळी आज्ञा विधेय जावंक कसले येता जिजू मन तुका दिता आनी ती विधेय पण देव पळयतना देव काय करता सगळो आशीर्वाद तुका दिवन सगळ्यां कुटुंबा मुखार तुका माते करता तुका वयर कळता तूं आनी साबार जाण दितले पूण घेतलो न्हय हे सगळो आशिर्वाद देव तुका दिता म्हाका न्हू आसा बार जाणां खंत करतात 21 कंट्रीज आज विधेय जायात देवाचो मोग म्हळ्यार ताचो उतर विधेय जावचे ताका जिजू जाय जिजू मन विधेय पळोवन विधेय जाल्ल्याक मा देव आशिर्वाद दिता हें विधेय पळोवन आपला पुता तेणें एक्सेप्ट केलें तर तुजें तें म्हणजे कितलें एक्सेप्ट करचो ना तर आज म्हाका न्हू तुमकां देवान दिले सगळो आशिर्वाद जाय एकच मागणे करा बापा लागीं मागा देव तुका कृपा दिता त्या पवित्र कृपेन उतरांक विधेय जाया इजी जाता विधेय जावंक आनी विधेय जातना तुमकां आशिर्वाद दिता चड सांगता पळय आमी मागणे करूंक जाय मागणे कशें मागणे करचें पळय आमी जुवाचे 15वें अध्यायांत 17वें उतार जॉन गॉस्पल 15 वर्स 7 जॉन 15 वर्स 7 तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें हांगा जेजू म्हणटा तुमच्या मागणे देवान आयकता पयले सुवात तुमचें मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमी मागयचें खंयच्या सांता भक्ता नांवान मागणें केलें देव आयकना मागणें बापा लागीं जेजू क्रिस्ताक तुमी स्विकार केला मात देवाचो आत्मो तुमच्या भितर येता आबा बापा म्हूण मागोवंक जेजू नांवान कशें मागणें करचें म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावतात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितें ती मागयत तुमकां तें मेळटलें तर तुमी देवाचें उतर वाचूंक जाय ता उतर विधेय जाल्यार कितें ती मागता तुमकां मेळटलें आज मोगाचो न्हू तुमचें हर एक मागणें जावप तुमकां मेळटा तुमी आज बार जाणां मागणें करतात दीस रात मागतात देवाचो आत्मो दाखोवन आसा रडटात उपास करतात आज आन्सर जाय तुमी देवा लागीं मागाचें बापा म्हणजे अंतस करून सोद बापा आनी खंयचे तुजे आज्ञा विधेय जावंक आसा म्हाका दाखय अशें मागणें करा आसता न्हू त्याला पवित्र आत्मो तुमकां उतरां दवरी दाखयता गे तो उलयता ह्या टी व्ही माध्यम तुमच्या उलयता देव कितें सांगता तें उतराक विधेय जाया विधेय जाताना मागणें करतना डेफिनेट कितें मागता तें तुमकां मेळटा म्हणून हांगा जोन म्हणटा आनी अच्चू जोनचें पत्र बरयलां आनीक स्पश्ट बरयलां फर्स्ट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 22 जोवाचें पयलें पत्र चॅप्टर 3 वर्स 22 ताजे उपदेश पाळन ताका मानवता तसले आमी करता जाल्ल्यान जे कितें आमी मागता तें ताजे तावन आमकां मेळटलें हांगा अति स्पश्ट जोन काल म्हणटा जोन काल म्हणटा सुवार्थ बरयलो ताजे उपदेश पाळन ताका मानवता तसले आमी करता जाल्यार कितें आमी मागता तें ताजे तावन आमकां मेळटलें तर आज मग असो न्हू आज तावन तें मागणें आन्सर आज मागणें करचें सोडी नाकात मागणें करात दीस रात पण सांगातच तुमी देवा लागीं माग बापा आमी खंयचे तुजे आज्ञा विधेय जे आनी नवो टेस्टमेंट सदां सदां वाचतना हर एक उपदेश गमन दवरात आनी हर एक उपदेश तुमी पाळन तुमचें काम तुमचें बिजनेस तुमी सेवा ताका मानवता जाल्यार कितें तुमी मागता तें सगळें मागणें 100% देव आयकता हें गॅरंटी अगर तुमी खाली मागणें करतात अन्न उदासन उपास करता जावं करो वाग्दान कन्फेस करता जावं करो आज्ञा पाळच्यान मात्र बारीक कश्ट म्हणून तुमी थोडी आज्ञा पाळिना जाल्यार तुमच्या मागणें आन्सर येना म्हाका असो न्हू तुमच्या मागणें आन्सर येत जाल्यार तुमी देवाचें आज्ञाक विधेय खंयचें आज्ञा जायना म्हूण तुमी इन्कार सर आज्ञा विधेय जावंक तुमच्या कडेन साध्य आसा कित्याक देवाचो आत्मो तुमकां कुमो करता आतां आज्ञा विधेय जावंक जाय आनी तुमचें खंयचें काम तुमचें बिजनेस हर एक देवा मानवता करतना डेफिनेट हांगा अपॉस्टल म्हणटा कितें मागता तुमकां मेळटलें आनी कंडिशन पळय आमी मागणें कशें आन्सर जाता म्हणून जुवांचें पयलें पत्रांत 5वें अध्यायांत 14वें आनी 15वें उतार
1 John 5 verse 14 and 15. आम्ही पत्तेनीन दवा लागी सोरूंको कारण इतलेंच दवाचं कुशेक ताल पडतात ते किती आम्ही ताजे लगी मागून जाल्यार तो आमकां आयकता आनी आमी मागलेले कितें तो आयकता म्हूण आमी जाणात जाल्यार येदोळ ताजे लेगी आमी मागलेले आमकां मेळटले म्हूण खचीत जाता. हांगा पासून म्हणटा आमी पत्तेन देवा लागीं सरून कारण इतलें देवाचो कुशेक ताल पडटा ते कितें आमी ताजे मागूंक जाल्यार तो आमकां आयकता. मागणें करतना म्हाका असो न्हू देवाचो खुशी प्रकार मागता. देवाचो खुशी प्रमाणे कसो अर्थ आसा तुमी मागणें करतना देवाचे बसवणी घेवन बापा ही तुजे बसवणी बापा ह्या उतर एग्जाम्पल तुमकां आमी 2 एग्जाम्पल दिता दृश्टांत. आतां तुमकां पिडा आसा म्हणून त्या डॉक्टर सांगला ही पिडा आसा वखद दिता वखद घेयात वखद घेवन चूक न्ही पण तुमकां वखदांतल्यान सुटका जाय पिडा करता तुमी निर्गमन बुकांत 15व्या अध्यायांत 26 उतर अशें बरला कोण म्हज्या उतराक विधेय जाता हांव तांकां इजिप्त गांवांक म्हणजे पिडा हांव येवंक दिना म्हण देवान बसवून दिला. तुमी मागाचे बापा हें तुजें बसवणें तुवें सांगलें तुज्या उतराक विधेय जाल्यार इजिप्त मारेकर पिडा मरे पिडा येवंक दिता. आज बापा ही पिडा म्हणजे गूण जायचे जाल्यार आनी खंयचें आज्ञा बापा विधेय जावंक जाय म्हाका दाखय बापा म्हण तुमी रडोवन मागणें करात उतार वाचत देवाचो आत्मा अति स्पश्ट रितीन ह्या टी व्ही मध्ये तुमकां उलोवंक पडो ह्या घडये ह्या उतरां जरी उलोवंक पडो डेफिनेट ता आज्ञाक विधेय जाय इमिडिएट आनी ते बसवणी घेवन मागणें करात बापा हें तुजें बसवणी तुवें सांगलें जशें ते बसवणी वाचून हांव तुमकां निर्गमन बुकांत 15व्या अध्यायांत 26 उतार ताणें तांकां म्हणलें सर्वस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकात जाल्यार ताज्या दिश्टीक सारकें म्हूण दिसता तें करतात जाल्यार आनी ताज्या अज्ञाक कान दिवन ताजे सौर कायदे पाळसात जाल्यार इजिप्ताचेर धाडिल्ली क्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना कित्याक हांव तो सर्वस्पर तुमचो सर्वस्पर तो तुमकां बरें करता. आमीन. हें देवान दिल्लें बसवणी म्हाका आसना तुमचे पिडा अशें आसा डॉक्टर रिपोर्ट दिता वखद घेयात तुमकां ता वखद तावन ता पिड्याचो गूण जाय बरी बलक जाय देवा लेगीत मागत बापा तुजें बसवणी तेज्या बसवणे प्रकार हांवें खंयच्याच जाग्यार बापा हांव तुका अविधेय जाला खंय तर म्हणजे तें कोणाक हांवें बक्षणे तें द्वेश या राग या म्हणजे तें आसा गे खंय तर तुजें आज्ञा विधेय जाय बापा म्हजे कडेन उलया म्हणून देवा कडेन रडोवन मागणें करा आनी उतार वाचात ह्या टी व्ही मध्ये उलयता आमकां 100% कितें उलयता आयक्यात आनी विधेय जायत आनी ते बसोन घे बापा हांव तुजो उतर विधेय जाला बापा म्हजी पिडा 100% बेगीनच आनी बेगीनच तुमची पिडा गूण जाता. डॉक्टर म्हणटा रिपोर्ट इम्प्रूव जाला मागीर तो म्हणटा वखद नाका गूण जाला म्हूण तुमकां रिपोर्ट दिता म्हाका हें देवाचें मिरेकल जावन आसा. ह्या देवा सेवक तुमकां मागणें करतना जावं करून इमिडिएट गूण जावंक ह्या टी व्ही मध्ये मागणें करता न्ही तुमकां गूण जावंक साध्य आसा. हे तुमकां फोन करत हांव तुमकां फोन मागणें करता तुमकां गूण जाता पूण विधेय पूण इम्पॉर्टंट. अगर देवाचो उतर तुमी विधेय जायनात तुमी एकामेकाक कोणाक तुमकां दुखेल ताका बक्षण दिनात ह्या देवाचो उतर विधेय तर कितलें तुमी मागणें केला रे पिड्याक गूण जायना कंटिन्यू दीस मरता म्हणजे वखदां करता रावन पिड्येन तुजो वळोवन मरा जाय पडटा तर तुमकां कितें जाय तुमचें चॉयस तुमकां पिड्येन वळोवन मरूंक जाय की ह्या पिड्याक गूण जावन संतोशान बळ्याकेंत तुमकां मरूंक जाय तुमचें चॉयस. तर आज म्हाका आसा न्हू देवाची खुशी म्हळ्यार देवाचो उतार ताजे बसवणी घेवन मागणें करता जाल्यार डेफिनेट देव मागणें आयकता. आनीक बसवणी तुमकां आतां पिड्या गूण जाय जाल्यार निर्गमन बुकांत 23 24 to 26 तांच्या देवाक नमस्कार करिनाकात वा तांची पुजा करचे म्हळ्यार देवाक आत्मो जावन आसा ताका खंयचे बोंबे पुजा करूं नजो म्हणटा खंयच्या तांच्या देवाक नमस्कार करनाकात वा तांची पुजा करनाकात तांणी केल्ले परी तुमी करचे न्ही तांच्या देवाचो नाश करा आनी तांचा पवित्र कामाचो पिठो करा म्हळ्यार खंयचे देवाचे रुपणे करून कितें ताचे रुपणे दवरून ताका आड पडनाकात म्हाका आसा न्हू खंयचे रुपणेक तुमी वाती पेटनाकात देव आत्मो जावन ताका आत्मेन आराधना करात कितें रुपणे आसता तें पुरे
नाश करा म्हणटा देव आत्म्यांचा तर आराधना करीचे म्हणटा देवाक मागीर 25 म्हणटा तुम्ही सर्वस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करीचे कंचा बाकीच्या देवाक चे नाव कान स्तुती करनाका बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक गौरवचे तले स्तुती पदा म्हणाजे तुमी आनी हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो त्याला देव तुमचे कान जावन आशिर्वाद घालतलो आनी पिढ्या शिरा तुमचे तावन पयस करतलो तुमकां तुमच्या देश त्याला देव काय तुमचे कान जावन आशिर्वाद पिढ्या शिरा तुमचे पयस करतलो पिढ्या शिरा गुण करतलो तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तांचे पैकी कोणूच वांडी उरची ना हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो मगासनो हें देवाचें बसवणें जावन आसा आज तुमकां लांब आवक बरी भलायकी तुमकां जाय तुमी अर्ध्या प्रायर मरची देव खुशी न्ही तुमी संतोशान बऱ्या भलायकेत आसून पूर्ण प्राय जावन मरूंक जाय अरे लागून एक दीस मरूंक आसा पूण ताका टायम आसा टायम मरचें न्ही आसता संतोशान जियेचें तर तुमच्या मागणी देवान आयकचें आज ह्या देवाचे बसवणे ताच्या उतर विधेय जाया आनी मागण्याक डेफिनेट देवाचो सत अनेक बसून करता द्वितीय बुकांत चॅप्टर 9 वर्स 15 डिटोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 15 डिटोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 15 अनेक बसवणे देवान दिला तुमकां पिढा गुण करता म्हूण सौर पिढा सर्वस्प तुझ्या तावन पयस करतलो इजिप्तान तुमी पळयली तसले मारेची पिढा तो तुमचे धाडचो ना बागा ताचो द्वेष करतल्याचेर ती धाडटलो हांगा देव प्रॉमीस केला मरेकार पिढा ह्या संवसार येता नाना तरी पिढा येता देव म्हणटा कोण ताचो उतर विधेय जाता तांचेर ती मरेकार पिढा येवंक दिना कोण विधेय जायनाका तर आज मग असो देव तुमची पिढा गुण करता देखून जिजून ह्या संवसार येवन सोर पाताक पिढा घालपाक घेवन पुरते ताच्या रक्तांत तुमच्या पातकांत दिलो ताजी गायची पिढा गुण जाला ते गुण तुमकां जाय एकच कंडिशन सगळ्या काळ जावन आत्मशक्तान तुजो तुमी देवाचो मोग करूंक जाय देवाच्या उतराक विधेय जावंक जाय देवाच्या उतराक विधेय जावन मागण्या करूंक जाय त्याला मात्र लांब वावक बरी भलायकी आनी सगळो आशिर्वाद तुमी अनुभव करूं शकतात देवाचो आर्गां हें उतार तुमचें उतेन जाल्यार तुमचो अभिप्राय तिरशिया तुमच्या हांव मागण्या करता ह्या टायमार आमी मागण्या करया दाले मगाला बापा ह्या टायमार तुका आमी आर्गां आमी तुका कसो करता बापा ह्या उतरां दवरी तुजा लोकां कडेन उलयले तांकां बाबाड तुतपण केले तांकां भरोस दिले तांकां विधेयपणां चले बापा आज तुका जाय विधेयपण तुवें आज बापा बसवणी दिले ह्या बसवणी ह्या लोकांक ह्या चोर मारेकारी पिडेतावन चोर अवघड दुर्मळता राख आनी सांबाळ बापा बरी बाल्याक लांबोक आरेक लावन तूं दी तांच्या कुटुंबा मुखार तांकां वयर कोलो रीण आसतना सुटका दी सोर तुवें आशिर्वाद ह्या लोकांचो मागता जेजू क्रिस्ता नांवान आमेन प्रेज द लॉर्ड